विक्रेत्यांचे गृहिणी खातीर धादोसकायेची गजाल म्हळ्यार दिसपट्ट्या गरजेक आशिल्लो नाल्लाचें मोल उणें जालां। चवथीच्या दिसांनी तर नाल्ल 100 रुपया मेरेन जाल्ल्या कारणान गोंयकारांनी एक नाल्लाचो वापर करतना 100 फावटी विचार करून केल्लो। मात आतां नाल्लांचें मोल मातशें देंविल्ल्यान गोंयकार सुशेगाद जाल्यात। पळयात पुराय बातमी। फाटल्या वर्सांनी कितें जाल्लें, माडांक नाल्लूच नासलो, नाल्ल सामको कमी पडटालो आनी कमी पडपाचें कारण म्हणजे माकड शेती हे आसा काय ना ती अजूनही खायत चालू आहा। पण आता ह्या पाड्यात कितें जालां, मातसो नाल्ल इल्लो चडसो पडला, ताका लागून रेट मातसो आतां कमी जाला पयलींच्या बरें। आनी नाल्ल शॉर्टेज जावपाक जास्तांत जास्त कारण म्हणजे कितें, एक माड तयार करपाक आनी तो लागपाक जवळ जवळ 10-15 वर्सां वयता। पण ते पद्दतीन ते लोक आहेत जे कोण शेतकरी आहा जावं भाटकार आहा, ते आता ते पद्दतीन मेहनत घेयना, तशें काम करिना। ताका लागून नाल्ल शॉर्टेज जायत येता। आनी दुसरें कारण म्हणजे कितें, कसलो तरी रोग येयला पळय, तो रोग येयल्या कारणान ते माड मरता आनी तशी परत परत तेची लागवड जायना। ताका लागून नाल्ल शॉर्टेज जायत वयता। आता कितें जालें देव सगळ्यान कित्याक लागून हांव सांगूंक शकना, पण आता आदल्या परस मातसो नाल्ल चड पडला, ताका लागून नाल्ल मातसो आता रेटीक कमी जाला। जेवणातलो मुखेल घटक आशिल्ल्यान नाल्लांक धार्मीक म्हत्व लेगीत आसा। ताका लागून ह्या नाल्लांक दर दिसा मागणी वाडत आसा। मात फाटले वर्सभर हेच नाल्ल सामके म्हारग जाल्ले देखून नाल्ल वापरतना गृहिणींचेर विचार करपाची पाळी आयिल्ली। फाटले चवथी वेळार तर नाल्ल इतले म्हारग जाल्ले की तांचे दर आयकतकीच सामान्य ग्राहकांच्या कपालाचेर आटयो पडटाल्यो। चवथी वेळार तर व्हडल्यान व्हडलो नाल्ल 80 रुपयांचेर पाविल्लो। मात आता सामान्य ग्राहकां सयत गृहिणी खातीर एक खोशयेची गजाल जाल्ली आसा। आनी ती खोशयेची गजाल म्हळ्यार फाटले वर्सभर जो नाल्ल म्हारग जाल्लो तो नाल्ल आता कांय प्रमाणात सवाय जाल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।